शेतकी खात्यान गोंयांत शेतारूंक म्हूण नवी माकनां हाडल्यात। हे माकनांचेर शेतकारांक थंयचे थंय सबसिडीय मेळटा। शेतकारांक फक्त स्क्वेअर मेत्रा फाटल्यान ₹1.5 दिवचो पडटा। हे माकनाक लागून मोठ्या प्रमाणात लोक शेतारूंक लागल्यात म्हूण शेतकी खात्याचे अधिकारी सांगतात। शेतकारूय म्हणटा कामेऱ्या परस ही माकनां खंय सवाय पडटात। जेन्ना आमकां पयलीं कितें आसतालें आमकां कामगार मेळटाले तेन्ना आमकां अशी मिशनाची आमकां पयशे नासली, आमी सदां हातान करताले। आतां कितें जाल्यार कामगार बी मेळना पळय, आतां आमी ह्या मिशनाचेर तयार करता। ताका लागून टायम कितलो लागता मिशनाचेर? ह्या मिशनाचेर टायम लागता एक वरा पर्यंत जातलें हें आतां पाटी। समज कामगार घातलेलो कितलो लागतलो? कामगार घेतले जाल्यार आमकां उण्या म्हळ्यार आमकां एक 10 बायलो जाय आसल्यो। 10 बायलो म्हळ्यार आमकां एक दीस एक दीस जाय आसलो। 10 बायलां म्हळ्यार एक ₹400 पगार रेट वाडटा न्हू तशें करून हें तुमकां बरें पडटा? हें बरें पडटा हय, सवाय पडटा हय। आनी तेमकां ते पयलीं ऑर्डर दिवची पडटा तेमकां पयलीं एग्रीकल्चराक पयलीं ते बरोवन व्हरता पयलीं। इस बार हम सोचा है 20 लाख स्क्वायर मीटर्स तक प्लानिंग है। उसमें से 10 लाख साउथ में, 10 लाख स्क्वायर मीटर्स नॉर्थ में करने को सोचा है। अब तक हम ऑलरेडी 1,50,000 स्क्वायर मीटर्स ऑलरेडी ट्रांसप्लांट कर चुका है साउथ में, और रिमेनिंग 8.5 लाख का अभी बाकी है। ये एंड ऑफ दिस मंथ ये सब हमारा आइडिया से खत्म करने का सोचा है। शेतकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकारांचो प्रतिसाद पळोवन आनीक एका पुरवणदारा कडल्यान माकनां हाडल्यात। जायती शेतां पडींग दवरली उपरांत आतां हे मेकॅनिकल ट्रान्सप्लांटींग मशीन येतकच जायते लोक आमकां एप्रोच करपाक लागला। कित्याक हे जो कोण रोयना आसलेलो शेत तांकां मन जालें हें मशीन पळयतकच की तांणी शेत रोवपाचें म्हणून। ती 2 मशिनां पावना म्हूण गव्हर्मेंटान आनीक दुसरे एक प्रोवायडराक सर्वीस प्रोवायडराक ताका ऑर्डर दिवन हें आतां काम ह्या वर्साक आमी स्टार्ट केलां ऑलरेडी। आनी आतां ऑलरेडी अरावंड ह्या सिजनाक आमी सावथाक येवदान 10 लाख स्क्वेअर मिटर करपाचें आमी काम हातीन घेयलां। ताची आतां आमी रेट पळोवपाक गेल्यार गव्हर्मेंटाची रेट आसा ₹3 पर स्क्वेअर मिटर ट्रान्सप्लांटींग मशिनान, आनी फार्मरान ₹1.5 फारीक करपाचो, ₹1.50 फारीक करपाचें, आनीक ₹1.50 ताका सबसिडी। आतां त्या फार्मराक ऑन द स्पॉट सबसिडी मेळटा, ताणें फारीक करपाचें ₹1.5 आनी मागीर रेस्ट दुसरी आहा ती सबसिडी प्रोवायडराक वयतली। प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।